शकतली, फाल्यां आमचेरय जावंक शकता, फाल्यां ही मेसेज सगळ्या गांवांत पावपाक जाय. आनी अशें दिसता की सेक्रेटरींक कोण ना अशें दिसता, आमचे बरोबर कोणूच ना अशें दिसता आमकां. म्हणून आमकां सगळ्या आतां आमची युनिटी आमकां दाखोवची पडली की आमी आसात म्हणून. आनी आमच्या सेक्रेटरी भावाचेर जो कितें असोल्ट जाला ताका आमी स्पेशल हें सांगपाक गेलो आमी तुज्या बरोबर आसात म्हणून. मॅडम, नाव वी वॉन्ट एन एश्युरन्स दॅट जो काल विषय जाला ताच्या संदर्भानच मेळपाक आयिल्ले. एक आमच्या सेक्रेटरीचे पंचायत सेक्रेटरीचेर असॉल्ट जाला काल, जो ऑफिशियल ड्युटी परफॉर्म करपाक येयल्लो. RTI ताका अपील आशिल्लें. तेन्ना अपिलाक जेन्ना तो आयलो तेन्ना हांगा व्हिडिओ नाशिल्ली, त्या खातीर मातसो डिले जालो. ताजे भितर ताणें जे कोण अपेलंट आशिल्ले ताणें सेक्रेटरी कडेन कितें तरी उज्जत घातली. ते घालतकीर हो इन्सिडंट हें जालो, तो व्हिडिओ ऑफिसान जाला. आनी गरज नासतना सेक्रेटरी विलेज पंचायत सेक्रेटरी सचिन दावस्कराचेर असॉल्ट जाला, तेजे आमी कंडेम करता. आनी जेन्ना काल एक ऑफिसरान थंय व्हिडिओ ऑफिसान ताणें स्टेटमेंट केलें की आमी कांय पळोवना आनी हें करूना म्हणून, विच इज नॉट करेक्ट. जेन्ना एक कोण अपेलंट येता जेन्ना तूं सेक्रेटरीक वळखता आनी अपेलंट कोण आसा तांकां वळखना, तांकां वळखपाक जाय न्ही. दोन पार्टी आसता न्ही, दोन पार्टी आसा तांकां जजमेंट दोगांयचें आयकोन घेता. तो म्हणटा आपल्याक तें खबर नाशिल्लें, विच इज एब्सोल्युटली रॉंग. आनी तेणें तेजो जो पळय कंडेम्ड आसा, जो कोण ऑफिसर थंय आशिल्लो, तेजे आमी पयलीं निशेध करता. हल्ल्याचो निशेध करताच, ताजे बरोबर ताजोय निशेध करता. कित्याक ताणें पळोवना म्हणलें तें सामकें चुकीचें आसा. जर आमी चुकीचें उलयता जाल्यार ताणें बी स्टेटमेंट दिवन आमकां करेक्ट करचें कितें आसा तें. हय. आनी दुसरें कशें आसा, आज जे पळय आमी आयल्या ते आमी व्हिडिओक मेमोरंडम दिला की हाजेर फेर इन्व्हेस्टिगेशन तुमचे कडल्यान एविडन्स सारको वचपाक जाय, पुलिसेन फेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. आनी ज्या गव्हर्मेंटाचेर असॉल्ट जाला ताका गव्हर्मेंट कायद्या प्रमाणे गव्हर्मेंटाचेर जो हल्लो जाला ताका जो पनिशमेंट आसा तो कायद्यान ताका पनिशमेंट जावपाक जाय, जेणे कोणें हल्लो केला ताचेर. आनी दुसरें कशें आसा की विलेज पंचायत सेक्रेटरी जे आसा ते खंयच्या मनस्थितीक काम करता, कित्याक आमकां कामां भरपूर आसता. आनी एक तेतून भितरली एक RTI अपील. आज जर हल्लो जर पंचायतीन जाल्लो, लोकांक कांय दिसनाशिल्लें, कांय जायनाशिल्लें. हो हल्लो BDO ऑफिसान जाला, जे आमचे ब्लॉक लेवल ऑफिस आसा. तेन्ना जर ब्लॉक लेवल ऑफिसान जर अशें जाता जाल्यार पंचायतीन कितें जातलें आमकां खबर ना. कित्याक इनसेक्युरिटी आमकां फील जातली जाता हो हें इन्सिडंट. हाजे पयलीं बी इन्सिडंट जाल्या, पूण तेन्ना कशें आशिल्लें, कोणें हें घेवना. आमचे तेन्ना एसोसिएशन नाशिल्लें. आज अंडर बॅनर ऑफ एसोसिएशन आमी एकठांय जाल्या. आनी आज तुमी पळयता कितें जाता, बाकीचे पंचायत सेक्रेटरी येवपाचे आशिल्ले, पूण तांचे मिटिंग्स आनी जे पळय प्रायर अपॉयंटमेंट्स आसा ते आशिल्ले कारणान आमी लोकांच्या कामाक प्रायोरिटी दिला थंय त्या पंचायतींनी. ज्या कडेन आमकां येवपाक शक्य आसा तितले आमी आयल्या. म्हणटकीर जशें आमी आसा की गव्हर्मेंटाचें जे किंवा लोकांचें पब्लिकाचें काम आसा तें आमी हॅम्पर करूं ना. तांकां जे थोडे येवपाक सोदताले कॅन्सल करून तांकां आमी सांगलें की तुमी हें नाका, आमी इतले जाण वता. आनी जे पळय कोण हें आसा तें आमी मेमोरंडम BDOक सबमीट करता म्हणून. तेन्ना असलो एसॉल्ट परत केन्नाच आमचेरच न्ही, पंचायत सेक्रेटरी सोडून खंयच्याच गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर एसॉल्ट जावपाक ना. हेची गव्हर्मेंटान खबरदारी घेवची. होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका आमी विनंती करता की हाजेर ताणें कितें तरी कडक पावलां घेवपाची गरज आसा. तशें पंचायत मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की जर हें आसा जाल्यार पंचायत ऑल गोवा विलेज पंचायत सेक्रेटरीज असोसिएशनाचो जनरल सेक्रेटरी. आज आमी प्रामुख्यान हांगा आयिल्ले. म्हजो भाव जाचो तुमी पळयता ताचो हात ज्या प्रमाणे ब्रुटल असॉल्ट म्हणटा हांव ताका, जो ब्रुटल असॉल्ट आनी सगळ्यांच्या समक्ष जाला. दुख्ख इतकें जाता की सगळ्यांच्या समक्ष जाला, पूण कितें जाता की जी डिग्निटी आज ताज्या डिग्निटीचेर जे चॅप पडला, ताजेर जे डेंट पडला, तेजें कितें. आज फाल्यां एका नेठान मान धरून जेन्ना सेक्रेटरी काम करता, लोक कितेंय म्हणू, मिडियाय कितें म्हणू, लोक कितेंय म्हणू, आमचें रेप्युटेशन कितें आसूं, पूण आमी कितें काम करता हें आमकां खबर आसा. आनी जेन्युअनली जे पंचायतीन येता तांकांय खबर आसा. एक्सेप्शन प्रत्येक गोश्टीन आसता, पूण असल्यो गजाली खंयच जावच्यो न्ही. ताज्या रेप्युटेशनाचेर जे डेंट पडला ताका सुदींग इफेक्ट कितें जावपाचो. जर तर आमच्या कोणी तरी सिनियर लेवलाच्या ऑफिसरांनी, इवन BDO सुद्दां, जाल्यार तांच्यांनी तर ह्या इन्सिडेंटाची निंदा केल्ली जाल्यार आमकां तें खूब बरें दिसपाचें आनी ताकाय बरें दिसपाचें. पूण खंयच्याच स्तरा वयल्यान ह्या इन्सिडंटाची निंदा जाली ना हाजी आमकां भरपूर खंत आसा आनी खूब दुख्खूय आसा. आनी असले इन्सिडंट जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलां, असले इन्सिडंट खंयच जावचे न्ही. सेक्रेटरी भरपूर इन्सिडंट हाज्या पयलीं जाला, पूण असोसिएशनाच्या बॅनरा खाली आमी ह्यो आतां हाज्या फुडें तर जावना, इनफ इज इनफ. हाज्या फुडें असल्यो कसल्योच गजाली खंयच्याच गव्हर्मेंट सर्वंट, स्पेशली सेक्रेटरीच्या जर आनी पंचायत स्टाफ आमचे जे डिपार्टमेंट आसा ताज्या बरोबर जर असल्यो जर इन्सिडंट जाय ताज्या फुडें जाल्यार आमी ते कशेंच खपोवन घेवपाचे ना. आनी हांव परत एकदां सरकारा कडेन मागता की जे कोण कल्प्रीट आसा हातर तांचेर चडांतली चड आनी कडकांतली कडक ख्यास्त तांकां जावची. आनी असो इन्सिडंट म्हणजे एक देख हांव CMा कडेन मागता की जे कोण
हाच्या रिस्पॉन्सिबल असले, जे भायले साकून येवन हांगासर जर तर अशी दादागिरी करपाक लागले जाल्यार एकटो कोण स्टाफ आसतलो, एकटो पंचायत सेक्रेटरी आसतलो, एकटो बीडीओ आसतलो, तांचे कितें, तांची सेक्युरिटी कितें, तांची डिग्निटी कितें, तांची सेक्युरिटी कितें, हाका जबाबदार कोण? आणि हाका आन्सर हे मेळपाकूच जाय. हांव पंचायत मिनिस्टरा कडेन मोठ्या व्हड काळजान मागता, आमच्या सीएमा कडेन व्हड काळजान मागता की अशे इन्सिडंट हाचे फुडें केन्नाच जावचे न्ही, आणि जाणी कोणी केला तांकां दे शूड बी टेकन टू टास्क. पंचायत मिनिस्टर आणि जायते ऑफिसर आहात तांचे कडेन तुमी वचून मागणी करता. इन्सिडंट हांगा घडलो म्हणटकूच आमी सगळ्यात पयलीं हांगा आयल्या, आमी जरूर वयतले. आता आमी पणजे वचपाचे आसा. तुमच्या म्हायती खातीर सांगता, काल जेन्ना इन्सिडंट जाल्लो तेन्ना जर तर एक खंयचो तरी दिल्ली किंवा आउटसाइड द स्टेट येता आणि एका सेक्रेटरीक 2% का सचिव, 2% का शब्द ऐकात, 2% का सचिव मेरा एनओसी कैसे रोक सकता है? तुम रुको, 2 महीने के अंदर तुमको सस्पेंशन ऑर्डर तुम्हारे हाथ में पकड़ा देता हूं. ये शब्द इतले न्हू, काल तेंच्यांनी पुलिशेन कितें सांगला पळय खबर आसा? वो तुम बाहर आओ, मैं दिखाता हूं क्या है करके, इसको ठोक देंगे. ही भाषा, हे शब्द हांव मुद्दाम जावन हे शब्द कित्याक घातला तुमच्या माध्यमांतल्यान? इज द फॅक्ट. काले हांवें हेचेर सांगला. आणि तशें जर जालें जाल्यार सेक्रेटरीन पंचायतीन काम करप इट इज व्हेरी डिफिकल्ट ह्या दिल्ली खातीर. म्हटले तेंच्यांनी म्हटलं की काल तुम बाहर आओ, हम तुमको ठोक देंगे. त्या खातीर तांकां कमीत ते 6-7 महिने भितूर रावन फुडें कळपाक जाय की असले बारीक सुदारले आमकां 6-7 महिने भायर येवच्या पयलीं भितूर रावचें पडटा. हे जर मेटल अशें सोडलें, तांकां बेल मेळ्ळी जावं कितें जालें, फुडें प्रत्येक काय जायना. व्हडले कितें 2 दीस गेले सुटले, एडवोकेट सुटले, अशें जावंक जायना. तुमच्या पुरतेच मर्यादित ना. देर आर लॉट ऑफ लेडीज व्यक्ती असता पंचायतीत. आता आयज तुमकां सांगता हांव, केप्या सारख्या म्हालांतल्यान हांगासर लोक आयल्या पेडण्या, सांग्या, केप्या. इवन ग्रामसभा जर आमी जर पयली आतापर्यंत जाल्यार सगळे जे लेडीज जे आसात पळय तांचेर लोक सामके खुर्चे घेवन धांवता आसा सुद्दां आमी पळयता. खूब वायट दिसता. आणि खरेंच सेक्रेटरी जे इतले सहन घेवन मारपाक वयता किंवा कितें मारता ती गोष्टी त्याच्यापेक्षा जेन्ना लेडीज ग्रामसभा घेतात तेन्ना जे ग्रामसभेक शब्द वापरतात जे लेडीजाच्या मुखार वापरूंक जायना तांकां अशा सुद्धा सिच्युएशनाक सामोरे वयचें पडटा. एका अस्तरेक वायट शब्द जेन्ना जाता पयलीं ग्रामसभेक ते तिका आयकोचें पडटा. हें कितें बरोबर सारकें. आणि आज पर्यंत हे कोणूच हेजेर जस्टीस दिवपाक जालो ना. ग्रामसभेक आज पर्यंत जे प्रॉब्लेम जाता ते सेक्रेटरीकच फेस करचे पडटा. एक ग्रामसभा येवप म्हणजे कोंकणीन एक म्हणा, दसऱ्या पयलीं कोंब्याक विचारलें बाबा फुडल्या दसऱ्याक कितें करपाचें, पयलीं दसरो जावनी मागीर तुका सांगता म्हणटा तशी. म्हाका जर कोणें कितें पयलीं ग्रामसभा आमची जावनी मागीर सांगता तुका कितें तें. आमी उरतले काय ना तें खबर ना, अशी परिस्थिती सध्या ग्रामसभेनी जाल्या.